Welcome to my channel, Holy Face of Jesus. I am your brother Socorro, and you are my brothers and sisters in Christ. हांव सगल्यांक तुमकां ह्या म्हज्या चॅनलान येवकार दिता. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान हांव तुमचो भाव आनी तुमी म्हजी भाव भयणी. तुमी तमनील पळयलें आसतलें आनी तमनील पळोवन तुमकां कळून आयलां की हें गोल्डन एरो प्रेयर म्हणून. जेजून हें गोल्डन एरो प्रेयर कार्मेलीन संस्थेचे एके माद्री भयणीक दिलें. ती अशें म्हणटा, एक दीस जेजून आपलें काळीज म्हाका उक्तें करून दाखयलें आनी म्हणलें, सगले कडेन म्हज्या नांवाची देवनिना जाता. सगलेच कडेन म्हजें नांव बेमानान घेतात आनी म्हजे दीस खोशये प्रमाणे सांबाळिनात. धाकटीं भुरगीं पासून म्हज्या नांवाची देवनिंदा करतात. आनी जेजून तिका दाखयलें की हीं पातकां जेजूच्या काळजाक चड घायल करतात आनी काळीज दुखयतात. दुसऱ्या हेरा पातकां परस चड. आनी जेजून तिका दाखयलें ही देवनिंदा ताच्या तोंडार करतात म्हणजे ताच्या रूपकाराचेर करतात आनी हे देवनिंदे वरवीं ताचेर आताक करतात. सोबे माजार आताक करतात ताचेर आनी ताणें जोडून आमकां दिल्ल्या साल्वासांवाचेर आनी आपल्याचेर नीत आनी खास्त मागोन घेतात. जेजून तिका दाखयलें ही देवनिंदा जेजूच्या काळजाक विकाचो भालो तोपतात आनी थांबनासतना जेजूच्या काळजाक घायल करतात म्हणजे जेजूच्या काळजाक घाय घालतात वो घाय करतात. तेन्ना जेजून तिका हें गोल्डन एरो प्रेयर दिलें आनी सांगलें, ह्या मागण्यांक पदवी आसा म्हज्या काळजाचे घाय पिकोवंक आनी तशेंच सगळे घाय ज्या मनशांनी आपल्या पातकां वरवीं आदारल्यात आनी हें गोल्डन एरो प्रेयर तिका दिलें. भांगाराचो भालो अशेंय म्हणून आमी ह्या मागण्या कोंकणींतल्यान टायटल दिवंक जाता. जेजू म्हणटा, ह्या मागण्याचो भालो म्हज्या काळजाक तोपतोच म्हज्या काळजाक बुजवून मेवता आनी सगळे घाय पेकतात आनी ह्या मागण्या वरवीं म्हज्या काळजाक बुजवून मेळटात आनी हेंच तें मागणें गोल्डन एरो प्रेयर. आतां हांव तें सुरू करतां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. May the most holy, most sacred, most adorable, most incomprehensible and unutterable name of God be always praised, blessed, loved, adored, and glorified in heaven, on earth, and under the earth by all the creatures of God and by the sacred heart of our Lord Jesus Christ in the most holy sacrament of the altar. Amen. आनी जेजू हें मागणें करूंक आमचे ताई मागता. हें गोल्डन एरो प्रेयर करून आमी जेजूच्या काळजाचें दूख उणें करता आनीक जेजूच्या कोश्टांनी आमी वांटो घेता. तो दिसा दिसपोटी हें आमी मागणें करूं. आमचे ताय जाता तितले फावटी हें मागणें करूं. कित्याक जितले फावटी आमी मागणें करता तितले फावटी आमी जेजूच्या काळजाची दूख उणें करता, जेजूच्या काळजाक बुजवण दिता. तर हें मागणें करून आनी हें देवसां करून आमी जेजूच्या काळजाची दूख उणें करुया आनी एका खऱ्या देवाच्या जिव्या देवाच्या रूपकाराक आमी बोजोया. आमेन.